नमस्कार सगळे गोंयकारांक नमस्कार हांव विनोद नाईक शेफ डॉन चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। थोडेच दिसान दिवाळी येवपाची आहा आनी दिवाळी येयले उपरांत जाता कितें दुकानांनी मिठाई जे आहा न्ही स्वीट्स ते जाता म्हारग। ताका लागून आमी कितें करया स्वता घरान काजू कतली तयार करया। काजू कतली पेडा मिठाई येते भरपूर आणि दिवाळीची जे चकना शेवचिवडा हे जे कितें कितें आसता पळय मिक्सचर ते आमी स्वता घरान करया। पण आयच्या रेसिपीन आमी काजू कतली करया। बाकीचे रेसिपी ऑलरेडी केल्ले आसा तेजे लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दितलो। तेतून बरयल्ले आसतले लिंक क्लिक केल्यार तुमकां मिक्सर कशें करपाचे शेवचिवडा कशें करपाचे चकना मिक्स कशें करपाचे आणि हे सगळे तुमकां तेजेर मेळटले। व्हिडिओ पळयात आणि स्वता घरान ताजे ताजे फरसाण तयार करात। अर्धे किल काजू ब्रोकन काजू घेतला हांवें। आणि अर्धो किल साखर दोगांनी इक्वल क्वांटिटी आसपाक जाय। आणि हे 250 ग्राम उदक म्हणजे अर्ध उदक। फक्त दोनच आयटम लागतले तेतून काजू आणि साखर। तुमकां जाय जाल्यार तेतून काजू पिस्ता बदाम हे सगळे घालपा जाता चॉकलेटी घालपा जाता। तर आमी वेगवेगळे स्टायलीन करून पळोवया खंयचे बरे आहा ते। आणि काजू जे आहा न्ही म्हारग हाडपाची काय गरज ना। जे ब्रोकन काजू असता न्ही ते हाडल्यार पुरो। तातून कितें जातले एक तर ते सवाय मेळटले वाटून घेवपाचे आनी फुल आख्खे आमी वापरपा ना। तर आमी ते काजू वाटून घेतले ताका लागून आमकां ब्रोकन काजू जाय। ताका लागून हे ब्रोकन काजू हाडला। हे पळयात आमचे बरोबर एकदम वाटप जाल्ले आसा। हे भाशेन ब्रेड क्रम्स असे जाले म्हणटकीर बरे जाले। ते गुळो गुळो उरल्यार हेजे मतलब कितें आमी चड मिक्सरान घुणयल्यार कितें जातले मिक्सर गरम उरता न्ही तातून ते गुळो गुळो जाता मागीर। आता कायल घेवया। नॉनस्टिक कायल घेनाका आतां। हे लोखंडाचे ना जाल्यार पत्र्याचे कायल घेतले बरे। हातून साखर घालता आणि घालता उदक 250 ग्राम उदक आणि 500 ग्राम साखर। हाचे आमकां आतां शुगर कडोवपा जाय। साखर जे आमकां सारखे दाट करपाचे आहा। एका 15 मिनटां लागता बरे दाट जावपाक। हे पळया हे भाशेन दाट जाल्ले आसा आता सूत अशें दिसपा जाय। आणि आता घाला काजू। काजू घालून बरे ताका गुणायत रावप अशें भाजीत रावप। नॉनस्टिक आयदन घेतले की जातले तुमचे नॉनस्टिक पिड्ड्यार जातले। नॉनस्टिकाचे सगळे कयर तेतून तुमचे काजून वयतले। आता अर्दे वर जाल्ले आसा 45 मिनटां लागतले तुमचे काजू कतली तयार जावपाक। हाका लागूंक मात दिनाका आतां गॅस मातशें कमी केल्यार जाता पण बरे घुणेत ढवळीत रावप हेका। हे पळया अशें चॅक करपाचें जाल्ले आसा। हातीक इल्लें तूप लावन घेयात नाजाल्यार हातीक चिटकतले। आतां पळया पीठ भशेन जाल्लें आसा। गरम आसतना मातशें मोळटा आसतना पीठ अशें मातशें हातीक लागता। ट्राय करात। फर्स्ट टायम केल्यार मातशें गडबडटले तर ट्राय करा 2-3 फावटी ट्राय करा। इल्ले इल्ले क्वांटिटी घेवन ट्राय करात आणि तुमचे कडेन जातले। आता तुमकां जाय ते भशेन आमी कट करया। आणि डिफरंट फ्लेवर घेवपा लागून हे डेअरी मिल्क चॉकलेट घेतला हांवें। चॉकलेट भितर घालया कितें भुरगे एकदम खूश जाता न्ही चॉकलेट बिकलेट आहा म्हणटकीर। आणि वेगवेगळे शेप दिवया। हे स्ट्रॉबेरी शेप, हे गोल्ड इडेबल लीव्स
खावपाचे लिव्ज आहे गोल्डन. आणि हे सिल्वर रिडेबल लिव्स. हे ऑप्शनल हा, तुमका जाय जाल्यार लावप, हे ऑप्शनल आहे. बाकी काजू कतली फक्त दोनच आयटमान तयार जातात. पळया तुमका खंयचे बरे दिसले न्ही म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात हा, की गोल्ड बरे दिसता काय सिल्वर बरे दिसता. आणि तुमचे जर रेसिपी एकदम परफेक्ट जाल्ले तर म्हाका कळयात बऱ्यात. अप्रतिम टेस्ट जाल्ले आसा. तुमकां सांग हॅपी दिवाळी. मेळ्या दुसरे व्हिडिओन. देव बरें करूं.